पोस्ट ऑफिसांतल्या तेंचो पिटर मेंडीस म्हणून पोस्ट मास्टर आशिल्लो तो ताका पयल्याच प्रश्न विचारलो हिंगा दामोदर मावजो म्हणून कोण रावता तो म्हणून थांब सांगी हांव तुका कोण ताका मेळयता पण तूं पयलीं चार्ज घे. हांवें ते चार्ज घेतलें. मागीर दामोदर मावजो नेक्स्ट डोरच आशिल्लो तो दामोदर मावज्या वचून मेळ्ळो. मागीर जाली आमची वळख जाली. त्या क्षणाक आमची वळख जाली किंवा न्ही आमची इश्टागत जाली. जवळ जवळ आतां 45 वर्सां जावन गेलात. ही इश्टागत अजून पण टिकून आसा. पण ह्या त्या भेटीचो म्हाका एक फायदो जालो की म्हाका कळ्ळें की मराठी कोंकणीतय लेखक साहित्य बरोवं येता. तेन्ना मावज्यार 2 कथासंग्रह छापून आयिल्ले. एक म्हाका सद्या एक गाथण आनी दुसरी जागरण. तिणें म्हाका तें वाचूंक दिलें ताणें. हांवें तें वाचलें आनी म्हणलें ओके तें म्हाजें हें बरोवं येता साहित्य कोंकणी साहित्य बरोवं येता अशें दिसलें म्हाका. नंतर हांवें साहित्य बरोवंक लागलो. ती पयली कथा म्हाजो याद आसा. म्हाका 1982 जानेवारी पयली कथा आयली. तिचें नांव आशिल्लें वाशाळ म्हणून सांगून. वाशाळ हो शब्द गोंयांत प्रचलीत ना. कारवारांत वाशाळ म्हळ्यार वादळ अशें तरेन ती कथा आशिल्ली. ती हांवें बरयली. मागीर ती कथा मागीर ती प्रकाश बाब मेळ्ळा. ती मागीर ती कथा युग संवरांत मागीर मर्ज जावन गेली. ती कळ्ळें तुका. ती अशें मागीर हांव मागीर कोंकणी बरोवंक सुरवात केली आनी मागीर खंय तो बरो सूर मेळ्ळो म्हाका. बरो सूर मेळ्ळो आनी हांवें कथा बरोवचो धडाकोच लायलो. हांव 82 ते 94-95 म्हळ्यार कथा बरयतालो. तेन्ना मागीर 96 मागीर काळिंग आयली. तेजे मदीं हांवें जवळ जवळ 70-80 कथा बरयले. दीर्घ कथा सगळी कथा. आनी मागीर हांव मागीर हें जालो कोंकणीत आयलो. म्हाका दिसलें कोंकणीत तें मागीर खरें म्हळ्यार आयलो तें एक टर्निंग पॉयंट खूब बरें आशिल्लें. खूब ते म्हाजो तेतून हांव एक यशस्वी जालो. आणि दुसऱ्या हातान पडलें तर नांव पयलें विसरलो. कारण स्वाभाविक आशिल्लें. कारण अशें आशिल्लें की समाजशास्त्रीय समीक्षेन बरोवपी खूब आसात. कोंकणीन काय हे दालन नवीन ना. प्रकाशनूय बी केलें. पयले फावट समाजशास्त्रीय समीक्षा केल्या अशातलें कारण ना. ताणें बी पयलीं बरयला ह्या विशयाचेर. म्हणून समाजशास्त्रीय हो ताजो पिंड जशें प्रकाश वजेकारांनी म्हणलें की ताच्या पिंडानूच तें आसा. म्हणून येतनाच तो म्हादय घेवन आयलो. येतनाच जशें पुंडलिकान येतनाच म्हादयेचो दिफळो घेवनूच ताची काणी येता. प्रकाशान सगळी म्हादयीच हाडल्या. म्हादयची संस्कृतायच सगळी आपल्या साहित्यांतल्यान हाडल्या. म्हणून समाजशास्त्रीय पुस्तक समीक्षेचें पुस्तक म्हणून म्हत्वाचें तें वाचपाक जाय हें सगळें खरें आसा. पूण दुसरें जें पुस्तक आशिल्लें तेजें आसा हाजे उजवाडाक आयलें शब्दयोगी. हेचें नांवूय बी बरें सुचयलें प्रवीण बाबान. आयच्या युगान आयच्या शिक्षणीक फाटभुंयेचेर तें पुस्तक खूब म्हत्वाचें. आतां आमचे जशें कोंकणी भितर 7 तरी गायड आसात न्ही. 4 गायड आसात. 4 गायडा कडेन समजा जर तुमी चारय गायड प्राध्यापक आशिल्ले कारणान तेंचे कडेन 8 रिसर्च स्कॉलर घेवपाक मेळटात. पण म्हाका दिसता तेमी 6 जरी घेतले तरी तातले एक रिसर्च स्कॉलरान एक जर साहित्यीक जर असो धरलो जायत जाल्यार कोंकणीच्या अनेक साहित्यिकांचें अशें मूल्यमापन जावं येता. केन्नाय अशे प्रयत्न जे आसात हे मुद्दाम करचे पडटात. आनी हे जर मुद्दाम जर प्रयत्न केले जायत जाल्यार अनेक साहित्याचे मूल्यमापन कोंकणी भितर येतलें आनी कोंकणी साहित्यिकांक जो कितें न्याय मेळपाक जाय तो न्याय मेळटलो. त्याच बरोबर महाबळेश्वर सैल बाबाच्या बाबतींत जर सांगतलो जायत तेजें हें साहित्यीक मूल्यमापन जालांच. पूण हेजे बरोबर तें सगळें मूल्यमापन सोंपलें अशें न्ही. आनीक अनेक तरेन महाबळेश्वर सैलाच्या साहित्याक सामकार वचपाक येता. अनेक एप्रोच घेवन महाबळेश्वर सैलाचें साहित्य मूल्यमापन जावं येता. प्रकाश बाबान सुद्दां आपल्या स्टुडंटाच्या माध्यमांतल्यान हें चड आनी चड अशें करचें तेचें मूल्यमापन अशें म्हाका दिसता. हांव डॉक्टर प्रकाश पर्येंकर, एसोसिएट प्रोफेसर गोवा युनिवर्सिटी. 2 पुस्तकां आयज म्हणजे प्रकाशीत जाता. ती दोनूय पुस्तकां जी आसा ती महाबळेश्वर सैल आसा जे आमचे सरस्वती सन्मान लेखक कोंकणीचे. तांच्या 4 कादंबरीचेर हांवें संशोधन केलां. पयली कादंबरी आसा काळीगंगा, दुसरी कादंबरी आसा युगसंवार
तिसरी कादंबरी त्यांची खोलखोलमळा आणि चौथी आसा हावठण कादंबरी. ह्या कादंबऱ्यांचो अभ्यास हांवें समाजशास्त्रीय जी संशोधन पद्दती आसा त्या संशोधन पद्दतीक धरून केल्ले आसा आणि हे सादारण 280 पानांचें पुस्तक आयज प्रकाशीत जाता. म्हाज्या PhDचो मुखेल जो कोर पार्ट आसा तो कोर पार्ट त्या पुस्तकान आयिल्लो आसा. दुसरें खूब महत्वाचें पुस्तक उजवाडा येता. आयचो दीस हो तांचो वाडदीस आसा. तांकां 84वो वाडदीस आयज ते सेलिब्रेट करतात. त्या अनुशंगान एक पुस्तक हांवें प्रकाशीत करपाचें केलां आनी ते हांवें बरयलां तें म्हटल्यार शब्दयोगी महाबळेश्वर सैल. शब्दयोगी महाबळेश्वर सैल ह्या पुस्तकान ताचें पूर्ण जिवीत जी आसा. तुमकां खबर आसतलें की महाबळेश्वर सैल हे सैनिकान आशिल्ले. महाबळेश्वर सैल हे मागीर गोवा पुलिसीन आशिल्ले. महाबळेश्वर सैल हे पोस्ट मास्टर म्हणून गोंयांत तेंच्यांनी विविध भागांत काम केल्लें आसा. तशेंच गोंयांत राबितो फाटले 6 वर्सां ते गोंयांत राबितो करून आसा आनी तेंच्यांनी बरयल्ल्यो कादंबरी आसा. तेंच्यांनी बरयल्ली कथा, सुरवातेक ते मराठी कथा बरयताले, तेजे उपरांत मराठी नाटकां बरयलीं तेच्या पयलीं तेंच्यांनी आनी मागीर कोंकणीक जी कथा बरोवपाक लागले. पयले पलतडचे तारू, मागीर तरंगा ह्या कथा संग्रहाक तांकां साहित्य अकादेमी अवॉर्ड मेळिल्लो आसा आनी मागीर काळीगंगा ते खूब फामाद जाले आनी काळीगंगे ही खूब महत्वाची तेंची कादंबरी. आनी तुमकां खबर आसतलें की बाटाबाटी जी धर्मांतरण जें जालें गोंयांत, त्या धर्मांतरणाचेर आधारीत जी कादंबरी आसा युगसावर, ती कादंबरी खूब तांची महत्वाची जी मराठीन तांडव म्हणून प्रकाशीत जाल्ली आसा. अशे तरेन तांच्यो साबार कादंबऱ्यो खोलखोलमळा आसूं त्योय मराठीन गेल्ली आसा. इवन ही काळीगंगा जी आसा ती खूब अन्य भारतीय भासांनी गेल्ली आसा. कन्नडान गेल्ली आसा, मलयाळमान गेल्ली आसता, इंग्लिशीनूय ती ट्रान्सलेट जाल्या. म्हणजे तांचें साहित्य जे हेर भासांनी गेलां ट्रान्सलेट जावन, म्हाका दिसता एकमेव असो रायटर आसा जांचें चडावत साहित्य आसा तें भारतीय भासांनी ट्रान्सलेट जाता. म्हणून तांचो म्हाका दिसता ह्या सगळ्या हेजो हें घेवन तांकां सरस्वती सन्मान हो पुरस्कार तांच्या हावठण एक कादंबरी फावो जाल्लो आसा. आनी हें पुराय जीवन जें आसा तें पुराय जीवन हांवें तेंच्या दुसऱ्या महत्वाच्या पुस्तकान मांडलां. आनी तांकां जी आयिल्लीं पत्रां जीं आसात वेगवेगळ्या मराठी साहित्यीक आसूं येत, इंग्लीश साहित्यीक आसूं येत वा कोंकणीचे साहित्यीक आसूं येत, त्या पत्रांचो आदार घेवन वा नेमाळ्यांचो आदार घेवन त्यांच्या घरा वचून ते मूळ माजाळी कारवारचे ते तांचो परिसर जो आसा, मागीर काळी न्हंय जी आसा ताचो वाठार जो आसा, शेजेबाग आनी बाकीचे हळगाव हुळगाव हो वाठार जो आसा, ह्या हळगाव हुळगाव वाठारांत वचून हांवें थंय निरीक्षण करून त्या जाग्यांचे थळांचें निरीक्षण करून तेंच्या कादंबरीन हें सगळें जीवन ताजें चड करून त्यांच्या कथांनी, चड करून त्यांच्या काळीगंगा ह्या हितून आनी हावठणी कादंबरी त्या परिसरांतली आसा. हें सगळो परिसर अभ्यासून त्या पुस्तकान हांवें मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. ही दोनूय पुस्तकां खूब महत्वाची आसा. अभ्यासकांक ती महत्वाची आसा, संशोधकांक ती महत्वाची आसा. संशोधन करूंक येवपी करूंक सोदपी जे फुडले अभ्यासक आसा वा संशोधक आसा तांकांय महत्वाचे आसा. दुसऱ्या पुस्तकान सादारण 13-14 एनॅक्चर्स आसा, म्हणल्यार परिशिश्ट म्हणटा आमी ती. त्या परिशिश्टान ती परिशिश्टां वाचली पासून जाल्यार फाल्यां त्या विद्यार्थ्याक वा त्या संशोधकाक अर्दो दीस महाबळेश्वर कळपाक आदार जाता. अशे तरेन ही 2 पुस्तकां आयज तांचे प्रकाशन जाता आनी खूब आनंदाची गजाल की हें प्रकाशन आयज जाता. तांकां अध्यक्ष म्हणून आमचे गोंय राज्याचे शिक्षण सचिव जे आसा प्रसाद लोलयेकर सर IAS आनी मागीर भूषण भावे प्राचार्य विद्याप्रबोधिनी जी कॉलेज आसा तांचे प्राचार्य भूषण भावे सर आसा आनी आमचे खांडोळा कॉलेजीन शिकोवपी आनी कोंकणी विभागाचे अध्यक्ष आसात जे आमचे प्रोफेसर प्रकाश वेलणकर हे मुखेल सोयरे आसात. आनी खूब आनंदाची गजाल म्हणल्यार सैल जे आसा तांचो आयज वाडदीस आशिल्ले कारण ते तांकां खासा मंत्री म्हणून आपयल्ले आसात. म्हणजे अनुशंगान ही 2 पुस्तकां हांगसर प्रकाशीत जाता. ही खूब आनंदाची गजाल. कोंकणीच्या मळार संशोधनांत पुस्तकां आमकां येवंक जाय म्हणटाली ती आतां येवपाक लागल्यात आनी कोंकणी संशोधनाचें मळ आतां मुखार वचपाक लागलें.